ज्ञानप्रसारक शिक्षण मंडळ आणि महाविद्यालयाच्या संशोधन केंद्रान गोय जैव विविधताय मंडळ तशेंच गोय पर्यावरण खात्याच्या जोडपालवान होळी सणाक लागपी प्राकृतीक रंग तयार केल्यात। या रंगाचो उपेग गोंयकारांनी करचो। सैमीक पद्दतीचो उपेग करून 30 विद्यार्थ्यांनी हळदुळो, पाचवो, निळो आनी तशेंच केसरी रंग तयार केल्यात। होळयेची परब मनयतना रसायनीक रंग वापरचे न्ही जाल्यार इको फ्रेंडली रंग वापरचे अशें आवाहन पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिलां। चार तरेचे कलर केल्ले आसा। वी हॅव यूज 4 कलर्स, दॅट इज वी हॅव प्रिपेर्ड येलो, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज. सो perfectly all the herbal ingredients are used along. You can say for halad, for example turmeric. So people have stopped actually growing turmeric. With this they can even start a new initiative, launch of growing turmeric. So we have prepared yellow by using turmeric. Vixa seeds, these were actually thrown out. These seeds are used by big brands such as Mamaearth to make all this, to make lipsticks, food, other food products. So these we have used. Again, indigo plant which we have got from outside Goa. This was very difficult. Fermentation process is needed. So all these things have been used. Green, basic jenna color meta. When we get basic color, we can add 2 or 3 colors and make the other colors. So we appeal to the people of Goa to go green, go make a eco-friendly Holi with this green colors. 2 things, main thing. 1, they are totally beneficial to the body, no hazard. Second, we are contributing towards the environment. So I appeal to the people of Goa who are all good, तुमच्या माध्यमातून, तुमच्या प्रेस भाव भेटीच्या माध्यमातून, की हे पाटी होली आम्ही हांव म्हणना की रस्त्या वयले लोक जे आसा तेंकडे घेवचे ना, हे घेवचे ना, इट इज इंडिविज्युअल डिसिजन. पूण जेन्ना एक सर्टिफायड तुका आज कलर मेळटा, 4 कलर मेळटा, आनी होली आमची भुरगीं, आमची नाजूक भुरगीं कलर तेंचे तोंडाक आनी लायता आनी आमी होली जेन्ना घेवता जाल्यार सर्टिफायड कलर हो यूज करचो अशी विनंती करता. एवेलेबिलिटी हेजी आमी आतां तुका सांगले ते भाशेन यू गो टू गोवन, इवन दे वील चिल्ड्रन आमचे ज्ञानप्रकाश स्कुलाचे कॉलेज आसा म्हापसा तेंचे कडेन आसा. एवरीवेअर वी विल गिव एवरीवेअर, जे कुचडे, सांकळी, पणजे, म्हापसा आनी खंयची एरियाक जर जाय आमी तेका सांगले ते भाशेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो ट्रेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दे कॅन ऑल्सो मेक देम एट होम एंड दे कॅन सेल इट. सो ह्यो गोष्टी लोकांनी यूज करचे अशी विनंती करता. आनी हे पाटी होली, ग्रीन होली वेअर सर्टिफायड कलर्स वील बी यूज अशें रिक्वेस्ट करून, जशें आज ही आमी आज जो हे केल्ले आसा तुमी पळयता, गो दीस प्रोडक्ट इज इन एसोसिएशन विथ गोवा स्टेट बायोलॉजी बोर्ड, गोवन, Goa Pollution, State Pollution Control Board, and all this is certified.